भगत फ्रांसीस शावेरा, तूं आमचो गोंयचो पात्रण. तुज्या पांयां शशी आमी ल्हानपणा सावन ती आतां आमी व्हडलीं जावन आमचो संवसार सगळें आमी तुज्या पांयां सशीसान सुरू केला. तर तुज्या हातीन घालता. हांगासर आमी एकठांय जाल्यार तांच्या मना प्रमाणे आनी तांच्या काळजा प्रमाणे जें आमी चिंतलां, जें उलोवपाचें आसा ताचेर आमी निशेध मारूंक सगळ्यांक आमकां एका मनाची आनी एका काळजाची खोर भगत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून दोनया देवा तुज्या लागीं मागता. आनी हो जो कोणें निशेध मारला गौतम खाट्टेकर ह्या मनशान हो भगत फ्रांसीस शावेराचें कितें जाणा आनी कितें नकळो तें तुका खबर आहा. तर ह्या मनशाक बेगीन आमी अरेस्ट करपाक आनी बेगीन ताका दवरपाक वा ताका ताजें सोद तोंडांतल्यान उक्तें करूंक तुज्या हातीन घालता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. मान मरिये तुपेन बोलले सर्वीस पो तुझ्या कायांसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूजी महिमा बापा पुत्र कन पवित्र आयज लोकां पळयना खूब खुशाल. कित्याक आमचो गोंयच्या साहेबाचेर कितलो लोक सगळो गोंयकार सगळे तेजो मोग करतात, खूब मोग करतात. कित्याक तो आमचो एक सेंट झेवियर. आमच्या उलोवपाक थंय उतरां येना कित्याक तेणें ती उतरां पळय म्हणल्यात न्हू, खूब दूख भोगता. इतलें आमचें तें आयकून आमचे आंगाक रोगत शिजता. तो मेळ्ळो जायत न्हू, आमी कितें करपाचें तें आमकां आमी नकळो. म्हळ्यार हे भाशेन तेणें उलोवपाचें खूब रॉंग तेणें उलयलां ती इतलीं उतरां चिडे बिडे म्हणटात ती आमचे. तो कसो उलयला ताका कोणें शिकयलां तें आमकां खबर ना. हांव इतलेंच मागतां आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन, हे आतां BJPचे कडेन मागतां ताका जाता तितलो बेगीन अरेस्ट करचो आनी तांकां आमकां न्याय दिवचो. बाबा हें कित्याक तें म्हणलां ना, ताका कोणें शिकयलां ना, कित्याक लागून तेणें हे भाशेन तें म्हणलां तें आमकां कळपाक जाय. कित्याक आमी इतलेच आमी गोंयकार, आमी झेवियराक खूब मानतात. आमकां झेवियर म्हणल्यार आमचो सामको आमचें गोंय तो राखून दवरता. आमकां खूब तेजो अभिमान आसा आनी हेका जाता तितलो हेका बेगीन हाडून ताका अरेस्ट करून ताका थिंगाच आमचे ओल्ड गांव व्हरोन ताका तेणें माफी मागपाक जाय आमचे मदें, नाजाल्यार आमी कोणूच ओगी रावचे ना. हें हांव म्हणटा. थँक्यू. आर्गा जे हो गौतम खट्टर कोणतो गटर का कितें कोणतो उलयलो पळय न्ही, टोटली सारको रॉंग उलयला. आनी गोंया येवन अशें गोंयकारांचे म्हणजे गोंयकारपणाचेर अशी ताणें टिप्पणी करप हें रॉंग आसा. सो ताका जाता तितले बेगीन न्ही खंय आसा थंयच्यान ताका बेगीन हाडचो आनी ताका अरेस्ट करचो आनी गोंय साहेबा मुखार हाडून ताका दिंडी घालून ताका सॉरी मागपा लावचें. इतलें सांगून थँक्यू. जे आयज पळय घडलां आमी हांगा कित्याक लागून आसा तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. हांव एक हिंदू भाव, हिंदू जावन सुद्दां डिसेंबराच्या 3 तारखेर हांव थंय वचून पांय पडून येता. कित्याक आमी सगळे लोक ह्या साहेबाक मानता. सो गोव्हर्मेंटाक एक शिटकावणी आहा की ताणें ताका जाता तितले बेगीन धरचो. धरना जाल्यार एजिटेशन हाज्याकून व्हड जातलें. ऑल गोवा सुद्दां आमी बंद करपाक फाटीं रावचे ना आनी केपेकारूय फाटीं रावचे ना. इतलेंच. थँक्यू. पुलीस स्टेशन येवपाक कारण कितें आयज? पयलीं सदांच सान फ्रांसीस शावेराक नमन आनीक सगळ्या आमगेल्या भाव भयणांक गोंयकारांक नमस्कार. म्हाका दिसता आज आतां भितर उलयला त्या प्रमाणे आमी एक 3 मुद्द्यांचेर हिंगयले. पयलो मुद्दो म्हळ्यार आमगेलो भावाट फेथ
तो कसलोय धर्मा जावं भावाट म्हणटा तो आमच्या मदीं सगळ्यां मदीं आहा. सेकंड म्हळ्यार आमकां भावपण गोंयकारपण हें दिसता पडटा हिंगा. आनी थर्ड म्हळ्यार आमकां एक राग जे आमचे मदीं एक हें वातावरण तयार जालां. हे 3 मुद्द्या लागून आमी आज पुलीस स्टेशन येयले केप्यां. आनीक जेन्ना आमी भावाटाचेर उलयताय म्हाका दिसता भावाट म्हळ्यार कितें आमकां सगळें आहा. आतां हांवें सांगलें पण जो हिंदू भाव वो कॅथलीक भाव वो मुसलमान भाव वो कसल्याय धर्माचो जाणेकल्याक भावाट व्हडलो. हांव समज तरी कोणा एक मनशाक मानता तो म्हगे भावाट तो म्हाका देव. दुसरो भाव म्हगेलो कसले कोणाकूय मानता तो तेगे भावाट तेगे देव. तिसरो मनीस कोणा मानता तो तेगे भावाट तेगे देव. आम सा फ्रांसिसाक भरपूर मानताय. गोंय साय म्हूण हांव मानता. पर्सनली म्हाका सुद्दां सगळे थिंग आहाय ते आमगेले भाव आम तेका सा फ्रांसिसाक आमगेलो गोंय साहेब म्हूण मानताय. आमगे एक देव म्हूण मानताय. जेन्ना हांव मानता दुसरे मनशां येवन तेजेर टिका करपाक कोणाकूय रायट ना. आनी आमी एज कॅथलिक्स आमी कोणाकूय टिका कोणें कसल्याय धर्माचेर हांव फातोरबींचो हांव श्री शांतादुर्गा देवीक सायबीण म्हूण हांवूय मानता. केन्नाय गेल्यार आमी थिंग पावताय. आम पयर दर्गा गेले कुच्चोरे थिंगाय मानताय. आनी हे जे भायले येताय आनी चड करून वेलिंगकर असो मनीस गोंयकार जे येताय तेमी कुच्चोरे असा गोंयान येवपा जाय. जे कसलेय तरी तेंगेले हूंय जेन्ना हे काजार आसता पयलीं कार्ड आनी थिंग दर्गांत वताय. आमगे कुंकोळे साऊथ सायडीक फेस्तां तेन्ना आमी फातोरपी देवळां पयलीं तेंगेली आमगेली इन्विटेशन कार्ड वताय. हो आमचे मदीं एक भावाट आहा. आनीक पयलीं सरकाराचो बीजेपी सरकाराचो म्हाका दिसता निशेध करपाक जाय. कित्याक जेन्ना वेलिंगकरान जेन्ना केल्लें पयलें तेका स्कॉट फ्री तेका कांय केलें ना. तेका विआयपी ट्रिटमेंट दिलो. आतां आमगे एक भयणीन म्हणटा भशेन फाटल्या दारांसून भितर हाडलो आनी त्या फाटल्या दारांच्यान व्हरून तेका काबार केलें. हें तेका आज पचलो म्हूण आज तिसरो मनीस भायलेन हो कोण म्हणा उतर तें मनीस हे मुयेन आमगेल्या धर्माक आमगेल्या भावाटाक म्हाका दिसता आमकां हट केलें वीच वॉज टोटली रॉंग. आनीक ऑन द कॉन्ट्ररी बाब मोवीन हांवें काली उलयलो आमगे व्हिडिओचे कोणा सांगले तेका मोवीन असो मनशान आम जाणें ते प्रमाणे तो क्रिस्तांव मनीस म्हण बट आतां तेगे भाट आमकां तो खबर ना. ही इज फ्री टू चूज वॉट एवर इज रिलीजन. वी डोंट से एनीथिंग बट तो तेका जस्टिफाय करता स्टेजीर बाबा तेणें म्हणलें तें सारकें म्हण वीच वॉज टोटली रॉंग. आमी पोत्तुनी सांगता हांव राजकारण आम कोणाय बट म्हाका दिसता तेका तेगे जागो देव दाखयतलो. कोण जे मनीस जे आमच्या भावाटाचेर उलयताय तेंगेलो जागो देव दाखयतलो. आमकां आनी कांय उलोवपा ना बट वी हॅव गिवन अ डेडलायन. कित्याक मनशाक सोंसपा म्हूण एक टायम आसा लिमीट आसता. सोसून म्हाका दिसता आमी आमगेलो जे आमगेल्या भाव भयणी कॅथलीक चड कोण वी आर पीस लवींग पीपल. आनीक म्हाका दिसता गोंयांक आमी केन्नाय कोणाकूय त्रास केलो नाय. हांव दुसऱ्या धर्माचे म्हणा बट आमी केन्नाय त्रास करना. आमकांय दिसता आमी इंडियन आमी गोंयकार आमकांय कोणें त्रास करचो. लेट अस ऑल लिव इन पीस. आमकांय बरे भाशेन जगपा दियाय. तुमी सगळे बरे भाशेन जगाय. दिस इज द मेन थिंग. सो इन दीस इंटेंशन वी आर ऑल कम एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट. आमगेलो निशेध दाखोवपाक सरकाराक सांगोंक बाबा हें जात तें सारकें न्हू. यू ऑल आर टेकिंग अस लायटली वीच शुडंट हॅपन. आनी आमी एक डेडलायन दिल्या सरकाराक तेका अरेस्ट करचो. आनी तशेंच मोविनाचेरय आनी त्या ऑर्गनायझरांचेरय स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. वॉट एवर वी हॅव डिमांडेड दॅट ही शूड बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॅबिनेट बिकॉज ही हॅज सपोर्टेड हिम. तो तांकां वयल्यान तेंचे स्टेटमेंट केला तेका तो जस्टिफाय करता वीच वॉज टोटली रॉंग. कोणें एक्सपेक्ट करूं ना. मोवीन एसो सिनियर मेंबरान इतली वर्सां आमदार मिनिस्टर रावलो गोंयकारां फुसता तुवें सगळें केलां आतां गोंयच गोंयकारां तूं म्हाका सदां चिडपाक वता. वीच वॉज टोटली रॉंग. And we all condemn this.